सुंदर अशा कार्यावळीची सुरुवात जाता मोगाळ अशा सुरान हांव मागता सिद्धिबाई पिळगांवकर हाच्या लागीं की ताणें गीत सुरू करून ह्या कार्यावळीची सुरवात करची. नमस्ते कलावंत गोमंत दिशा, नमस्ते महासागरा नीलवीशा, कृपा शांता दुर्गे नमस्ते 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 महन मंगला मागिरीशा, नमस्कार त्या सप्त कोटेश्वरा, नमस्कार नागेश गौरी हराला, अगे भाळसी मूळ माई नमस्ते, नमस्ते चिदानंद दामोदराला, हरि ओम. ध्वजारोहण कला आणि संस्कृती खात्याचे संचालक उमाने सगुण वेळीप सर, कला अकादमीचे वांगडी सचिव खुटकर सर हांचे ह्या वेळार स्वागत आणि कला आणि संस्कृती खात्याचे उपसंचालक अशोक परब सर हांचे ह्या वेळार स्वागत.
सभागृहात उपस्थित असलेल्या सगळ्या गुणिस्त आणि मानिस्त रसिकजनक, त्याचप्रमाणे आज कला गौरव पुरस्कार विजेत्यांचो सन्मान सोहळ्याक तुम्ही सगळे उपस्थित आसात. कारण तुम्ही जर उपस्थित नाशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सोहळ्याक तितली उंचाय मेळची नाशिल्ली. आणि म्हणूनच तुमचे पयले सगळ्यांचे हांव स्वागत करता, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आजच्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाच्या कला गौरव पुरस्कार सोहळ्याच्या निमित्तान म्हजे सोबत उपस्थित आसात ते ह्याच कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक श्रीमान सगुणजी वेळीप, त्याचप्रमाणे या कला अकादमीचे सदस्य सचिव श्रीमान अरविंदजी कुटकर, त्याचप्रमाणे उपसंचालक म्हणून गेली कित्येक वर्सां ह्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर समर्थपणे पेलणारे अशोकबाब परब, सभागृहात उपस्थित असलेले ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असे नाट्यकर्मी श्री रवींद्रबाब आमोणकर, बाकीचे सगळे मानिस्त म्हजे पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आणि ज्यांनी आमची संस्कृती एक उंच्या वेळा पावंड्याचेर पावयलेली आसा, ते सगळे आजचे सन्मान मूर्ती तुमचे सगळ्यांचे गोंयकाराच्या वतीन हांव मनापासून अभिनंदन करता. A very beautiful message has been given by Madam Anna Maria. आजच्या तरणाट्या पिळगेक एक प्रेरणा घेण्यासारखे 2 शब्द ताणें उच्चारले आणि अत्यंत महत्वाचे आसा. आणि सदांच त्या शब्दाचेर म्हाका दिसता पत्रकार बंधू जे आसा ते म्हजे शब्द सातत्यान तोंडांतल्यान आयकात, ते म्हळ्यारूच क्रिटिसिझम. आणि म्हाका दिसता ह्या कलाकारांनी उभ्या आयुष्यात बरेचशे क्रिटिसिझम सोसिल्ले आसात. एखाद्या वेळाच्या रंगमंचाचेर एक नाटक बरें जालें ना किंवा तियात्र जर बरो जर जालें ना जाल्यार तुजो अभंग बेसूर जालो जाल्यार आमी सदांच आमचे तोंडांतल्यान एक शब्द येता, मेलो हो नाटक करतो. आणि त्या तरेन घरची अशी परिस्थिती आज तरी म्हाका दिसता एक म्हयन्याच्या कालावधीन भितर आमचे तियात्रिस्ट आणि आमचे नाटककार भाव एक नाटक बसयतात. पण ज्या वेळाचेर हे आमचे बुजुर्ग जेन्ना नाट्य किंवा तियात्र वेगवेगळ्या कलाच्या क्षेत्रांत ते आपले जीव ओतून सातत्यान त्या आपले काम धंदो व्यवसाय करून एक गोष्ट आसताली, घरच्या मंडळी कडेन चड वेळ दिवपाक मेळनाशिल्ली. आणि तेन्नाच घरांतल्यान मातशें फरे 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 मातशें वाचतालें. तरी आसतना ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी घेवन हे सोसून हे झेलून तांच्यांनी ती आमची जी संस्कृती जी आसा ती संस्कृती मोठी करपाचे प्रयत्न केलो. हांव सदांच म्हणटा की जे वेळाचेर ह्या आमच्या जाणकारांनी जाणत्यांनी इतल्या तांकां वय जाला म्हणून हांव जाणतो म्हणना, जांकां विचार आसा, जांकां आचार आसात, ज्यांच्या मनात जी दगदगती जी कला विशयीचो प्रेम आशिल्लो त्या प्रेमा विशयी तांच्यांनी आपलो पदरमोड खर्च करून कांयच जेन्ना मेळनाशिल्ले 3 महिने 2 महिने नाटकाचे तालमी घेवन किंवा तियात्र मळाचेर हे बरें ना ते बरें ना आमकां आडी सुदारणा घेवन हाडपाक जाय. आणि म्हाका दिसता बरेचशे जाणांनी तलवारीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता पिराण्यांचे सुद्धा तलवार हातीन घेतिल्ले आसा. बरोबर न्ही, जे नाट्य कलाकार जे काम करतात. आणि हांव सदांच म्हणटा की दोळे जे आसचे पळय न्ही ते हे बारीक बारीक निरीक्षण करून बारीक बारीक मनशाची जी खासियत जी आसा ती आज मुखार व्हरपाक जाय. आणि घडये ह्या सगळ्या जाणत्यांनी पुरस्कारा खातीर केन्नाच आमचे कलेचें संवर्धन करूं नाशिल्लें आणि अजूनही ते करतात. आणि म्हाका छाती ठोकपणेन आणि अभिमानान सांगन दिसता जे हांगसर माचयेचेर आज सगळे जे हांगसर मान्यवर बशिल्ले आसात ते पुरस्कार विजेते बशिल्ले आसात त्यांच्यांनी कसलेच तरेचे म्हाका पुरस्कार दी म्हणून कोणाची जी समिती जी आशिल्ली ती समिती केन्नाच मेळना. आज तो प्रेम, आज तो भाव आणि होच मान सन्मान ह्या कला आणि सांस्कृतिक संचालनान आज तांकां आमी दिल्लो आसा.
म्हाका एक खबर आसा ज्या वेळाचेर वेगळी कला भजन म्हणू नका कीर्तन म्हणू नका रात्री अपरात्री प्रेक्षकांचे दादे खातीर आज दीस रात घालचे पडटा आनी सकाळी सकाळी उठून आपले कामायक वयचे पडटा हो सगळो व्याप सांबाळून वयचे पडटा बरेचशे जाणांनी आपली कलेच्या प्रेमापोटी कलेच्या भुमूक आपले सगळे बोल्सान कितें मेळटाले ते सुद्धा घातिल्ले आसा आणि म्हणून घरान मातशी ताण तणावाची चढावड चालू आशिल्ली आणि अशा परिस्थितीन सुद्धा ज्या वेळाचेर आज म्हज्या गोंयचे सरकाराचे कर्तव्य आसा कारण ह्याच जाणट्याच्या कंट्रिब्युशना खातीरूच गोंय राज्य आज भारताच्याच न्ही तर जगाच्या नकाशाचेर परजळता कारण आमच्या गोंयाकडेन एक लाभिल्ले हे वरदान जावन आसा ती संस्कृती आणि त्याच संस्कृतीचे आज आमचो झेंडो जो आसा तो आज मोठ्या डौलान जगाच्या नकाशाचेर आज परजळता 2-4 दिसा पयलू ज्या वेळाचेर हांव स्वरमंगेश ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्लो आणि तातूंतलो एक कीनोट स्पीकर संजय उपाध्ये ह्याणीन एक स्टेटमेंट केलो गोंय ही भारताची राजधानी सोडूनच दी आख्या जगाची राजधानी जावपाक जाय इतले पोटेन्शियल आणि इतले सामर्थ्य याच गोंयच्या कले भितर आसा ते भिजिल्ले आसात आणि म्हणूनच अशा तरेचे हे जर क्रेडिट आणि कोणाक जर वता जाल्यार तुमच्या सारकेल्या आणि अशा तारखेल्या ज्या बुजुर्गांनी आज कलेचे आज सेवा केली आणि म्हणूनच रंगदेवाची सेवा केली तियात्र मळाचेर आमची कोंकणी भास जी आसा त्या कोंकणी भासेचो प्रसार फक्त गोंया आणि भारतापुरतो मर्यादित न रावता अनाबाईच्या मताप्रमाणे संबंध जगाच्या नकाशावर आमचो हो परमळ त्यांनी हात पसरलो म्हाका एक खबर आसा की एक नाटक किंवा एक तियात्र जर माचेर जर हाडटलो की एक कार्यक्रम जर आमी मुखार जर हाडटलो तर आर्थीक चुणचुण ही आसताच आसता आणि म्हणूनच ह्या सगळ्या गोष्टीकडे मुखार वता असताना आज कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय घडये एखादे आम्ही कला सन्मानाच्या माध्यमातल्यान तांकां थोडोसो आधार जावचो किंवा आमचे वेगळे सांस्कृतिक जे पंगड जे आसात तांकां मुखार आपली कला मुखार व्हरपा खातीर एक फायनान्शियल असिस्टंट दिवचें ह्यो योजना सुद्धा आम्ही आज कार्यान्वत केल्ल्यो आसात आणि म्हणूनच जिद्द आणि चिकाटी आणि मेहनत ह्या सगळ्यांच्या जोराचेर आज मुखार वचपा खातीर प्रयत्न जाल्लो आसा सभागृहांत जर एक नजर जर मारली जाल्यार मार्गदर्शन करपा सारकेल्या तातूंत आणि ते आयकणारे कोण ना कारण सगळे आपल्या क्षेत्रांत त्यांच्यानी नावलौकिक संपादन केल्लें आसा अवघ्या हातीच्या बोटाचेर मोजणारे अशी माणकुली भुरगीं आसात आणि म्हणूनच एनाबाईच्या एक स्टेटमेंटा कडेन हांव वता आसतना उलयतलो की डेडिकेशन डिटर्मिनेशन आणि टाइम मॅनेजमेंट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कशें जाता आजच्या काळात एक जर तालमीक जर आमी एक योग वेळ जर दिलो जाल्यार आमचे नाटककार किंवा तियात्रिस्ट वाले टायमाचे बंधन राखनात खरं म्हळ्यार ही म्हळ्यार सगळ्याच मोठी चूक जावन आसा कारण त्या सगळ्या मनशाक एक खबर आसपाक जाय की ज्या वेळाचेर एक पात्र जेन्ना लेट येता किंवा ज्या वेळाचेर एक कलाकार मागीर तो भजनी कलाकार असूनही बाकीचे सगळे कलाकारा भितर आसा जाल्यार तो बाकीचे सगळे त्या नाटका कडेन किंवा तियात्रा कडेन किंवा त्या भजनी पथका कडेन किंवा बाकीच्या सगळ्या गुत्या कडेन तो सगळ्यांचो टायम वाया घालता आणि म्हणूनच टाइम बाउंड हो जो विषय जो आज मुखार मांडिल्लो आसा कारण टाइम मॅनेजमेंट जर तुमच्या जिवना भितर जर असले जाल्यार जगातले खंयच्याय संकटाक तोंड दिवपा खातीर आमचे कडेन तीच कुवत आणि ती ताकद जाता आणि म्हणूनच हांव सदांच म्हणटा की ज्या वेळाचेर अशे तरेचे सगळे कलाकार एकठांय येता आणि म्हाका दिसता आजचो हो सन्मान जो आमचो सोहळो जो आसा एका छाता सकल एका छत्रेच्या सकल वेगळे वेगळे तरेचे कलाकार साहित्य आयले लेखन आयले मागीर त्याच बरोबर आमचे क्राफ्ट्स आयले फायन आर्टिस्ट आयले त्यांचो आमकां सन्मान करता आमी एकमेकाची वळख जाता आणि म्हणूनच ही माची जी आसा कला अकादमीची त्या कला अकादमीच्या माचेक एक वेगळे तरेची ग्रेस्तकाय आसा एक श्रीमंती आसा आणि ह्या माचेचे आज तोखणाय संबंध ह्या भारतातूच न्ही तर जगा भितर आज केल्ली आसा आणि म्हणूनच म्हाका दिसलें की म्हजे ह्या कलाकारांचो सन्मान ह्याच कला अकादमीच्या माचेर जावपाक जाय आणि कला अकादमी आज जो सन्मान त्यांच्या आमी करतात
खरं म्हणल्यार हे सगळें श्रेय आणि हे क्रेडिट जे आसा ज्या कलाकारांनी ही कला अकादमी आज 2 वर्सां नंतर प्रेक्षकां खातीर खुली जाल्ली आसात, आमच्या रसिक जनां खातीर खुली जाल्ली आसात, आमच्या कलाकारां खातीर खुली जाल्ली आसात. कारण बरें जर आमकां जर मेळटलें आणि तातूंतल्यान जर आमकां मुखार जर वचपाक जाय जाल्यार पेशन्स हो तितलोच म्हत्वाचो आसा. आणि हांव मनापासून सगळ्याच कलाकारांचे हांव देव बरें करूं म्हणटलो. एज अ कला अकादमीचो चेअरमॅन ह्या नात्यान, कला आणि सांस्कृतिक मंत्री सोडूनच दी. कारण म्हाका दिसता ह्या 2 वर्षाच्या काळानंतर घणाघाती आरोप जाले, पण आम्ही केन्नाच ढगमगले ना. पण तातूंत भितर एक कलाकार नाशिल्लो. कारण कलाकारांक एका कलाकाराची आणि ह्या कला अकादमीची एक आत्मिकाय आशिल्ली. आणि म्हणूनच ह्या माचे वयल्यान हांव सगळ्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतलो. कित्याक कलाकार ह्या कला अकादमी खातीर सगळ्यो काही गोष्टी त्यांनी व्यवस्थित आज सांभाळून घेतिल्ल्यो आसात. मित्रांनो, हल्लीच आजच्याच एका पेपराचेर बारीकशे खंय तरी आमच्या ग्रीन रूम आसा थंय आरसो पडलो असो म्हणून काही गोष्टी एक स्टेटमेंट आयलो आसा. ताचेर बरेचश्यो काही गोष्टी बरयलेल्यो आसा. ज्या वेळाचेर कला अकादमीचें ज्यादा उद्घाटन केल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर आमी एक स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो की बरीचशी बारीक बारीक टचअप किंवा बारीक बारीक आमकां थोडेशें हें लावपाचें काम आसा. इट वील टेक अनदर 1 month ऑफ टायम. ज्या वेळाचेर हांवें जी चौकशी केली त्या वेळाचेर म्हाका अशें दिसून आयलें की एक तो कार्यक्रम जावचे पयलेच दीस ते फ्रेम लायिल्ली आशिल्ली आणि कोणी तर ती फ्रेम ताका चिकटपा खातीर बरोचसो टायम लागता आणि ती फ्रेम हळूच ती ओडली आणि आरसो पडलो. पण हेजो अशें न्ही की आमी तांकां पेमेंट तसो कांय केलें ना. जे काही गोष्टी आसात त्यो आमकां करपाक जाय. पण खंय तरी लिखाण करता आसतना काही गोष्टी करता आसतना सामाजीक बांदगिली रावन करपाचे आणि म्हाकाय तितलोच हांव रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा. ज्या कारणा खातीर कला अकादमी ह्या गोंयकारांच्या सेवे खातीर आमी आज परत हाडिल्ले आसा. आणि म्हणूनच अशा तरेच्या काही गोष्टी व्याप तो आमी ताप लागून घेवचो न्ही अशें म्हजे सगळ्या कलाकारांक म्हाजी विनंती आसा. ज्यो काही गोष्टी हेजे पेक्षा शक्य आसा त्यो करपा खातीर त्यो सुद्दां करपा खातीर हांव पूर्णपणेन ह्या कला अकादमीची ही निगा जी आसा ती राखपा खातीर आमी समर्थ आसतले. मला एंटायर जे कला अकादमीचे कर्मचारी आसात, म्हजे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय जे आसात ते समर्थपणेन ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी पेलतले अशें म्हजें तुमकां सगळ्यांक सांगणें आसा. हांव चड काय उलयनासतना इतलेंच म्हणत की ह्या पुरस्कार प्रदान करता आसतनाच आमचे जे रसिक जन आसा त्यांचे कुटुंब जे आसा त्या कुटुंबाचे हांव खूब मनापासून आभार व्यक्त करता. कारण ताणीन जो दिल्लो वेळ आणि या कलाकारांक दिल्ली आपल्या घरच्या मंडळीक दिल्ली ती एक शाबासकीची थाप आज त्या जे नोंद आज गोंय सरकारान घेतिल्ली आसात. आणि म्हणूनच आजचो हो सोहळो हो मनान दवरपा सारको सोहळो आसा. तुमी आयले ह्या सोहळ्याचे तुमी आज आस्वाद घेतलो त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे हांव कला अकादमीचो चेअरमॅन आणि त्याच प्रमाणे कला आणि सांस्कृतिक मंत्री ह्या नात्यान तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. ज्या तरेन जे मागणी केल्ली आसा हर एक मागणी पूर्ण करपा खातीर शक्य जातले व न जातले हे आत्ता हांव तुमकां कमिटमेंट दिवपाक शकना. पण म्हजी कला आणि संस्कृतीचे आज संवर्धन आणि ती मुखार वयर करपा खातीर आर्थीक जी परिस्थिती जी आसा आर्थीक ती जळजळ जी आसा ती डेफिनेटली निवळ करपा खातीर म्हजो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. आणि मुखावेल्या वाटचालीक आमचे कलाकारांचे भवितव्य हे मोठे प्रकाश दोतान आज चकचकतले अशी ग्वाही दिवन हांव म्हजे 2 शब्द आटोपते घेता आसतना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.